लोकांच्या दारामेरेन वचप, लोकांचे प्रश्न आयकून घेवप, and after we finish this exercise of going house to house, we will come out with our mission statement, with our vision document, and we will be coming out with a Goa-centric manifesto. आम्ही विकास करता म्हणून सांगले. एक पणजे ते ओल्ड गोवा रस्तो अजून जायना. मधीच घडघड घडघड पडटा लोकांक गाडयेन आमचे भायर सरता. असली परिस्थिती. बारीक बारीक रस्ते सारखे जायना. आम्ही विकास करतले. रिजनल प्लॅन नवो दिला लोकांक. जो प्लॅन आम्ही तयार केल्लो त्याच प्लॅनाचेर आता भासाभासी करतात आणि आता सांगतात की हो प्लॅन खरेंच बरो आशिल्लो, आमकां तेन्ना कळ्ळें ना म्हणून आमी तो स्क्रॅप करपाक शकना. हे उतर हे आता लोकांक सांगतात. त्या वेळाचेर सांगताले की रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करतले म्हणून. मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचे घेयात. आमच्या सरकारान निर्णय घेतिल्लो, धाडस केल्ले निर्णय घेवपाचे की सगळ्या स्कुलांक ग्रांट्स मेळटले. इट इज द प्रिरोगेटिव्ह ऑफ द पेरेंट्स. आवय बापायचे कर्तव्य आणि आवय बापायची ड्युटी आपल्या भुरग्यांक खंयचे मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनात शिकयतलो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आवय बापायची. हांचे मॅनिफेस्टोन कितें आशिल्लें? द पॉलिसी ऑफ मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन passed by the Congress government shall be scrapped. काढा मॅनिफेस्टो आणि पळया. सत्तेर येतकीर आमचीच पॉलिसी या सरकारान मुखार व्हेली. फरक इतलोच की आमचे पॉलिसी भितर वी हॅड गिवन रायट टू सिलेक्ट द मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन टू द पेरेंट्स. आणि फक्त सांगले की ज्या स्कुलांनी पयलींच इंग्लिश एडॉप्ट केल्या तांकांच आमी ग्रांट दितले. बाकीचे प्रायव्हेट स्कुलां आशिल्ली तांचे तोंडां लायले वाटाण्याच्यो अक्षरां. कॅसिनोक लागून आमच्या सरकार आय हॅव फेस लॉट ऑफ क्रिटिसिझम ऑन मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन. आय हॅव पर्सनली फेल्ट एट दॅट टायम. हांव खंयच्याय फंक्शनाक वतालो काळे टी शर्ट घालून येताले. माय बास व्हायट, इंग्लिश व्हायट, माय बास जाय हो स्लोगन आशिल्लो. आता ते काळे टी शर्ट वाले खंय गेले? देवाक गाराणे घालताले. खुद्द म्हजे कुलदेव नागेश महारुद्रा बसून आनी गाराणे घाले. खरें म्हटल्यार राजकारण हातूंत हाडनात, धर्माक राजकारण हाडनात. पूण म्हाका सुद्दां वायट दिसलें तेन्ना. आज ते काळे टी शर्ट घाल्ले खंय आसात हांव नकळो, फक्त देवाक खबर आसतलें. आणि म्हणूनच जे सरकार आपली उतरां पाळपाक शकना. आमच्या सरकारान मायनिंगाचो घोटाळा केलो. आमच्या सरकारान मायनिंगाक हें केलें. हे प्रोपागंडा करपी सुप्रीम कोर्टान मॅटर गेले. सुप्रीम कोर्टाचो जज बेनकारान ताची वाचात. एक शब्द आमच्या सरकाराचेर ना. देर इज नॉट ए सिंगल वर्ड ऑन गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा इन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डिलिवर्ड बाय द 3 बेंच जज. आज मायनिंग इंडस्ट्री 3-4.5 वर्सां बंद पडली संपूर्ण गोंयांत. जाचेर साधारण बारीक मनीस आमच्या सरकाराच्या काळात पोट भरतालो तो आज उपाशी पडला. तो रडटा. हांव त्या बेल्टान खंय कोणाच्या लग्नाक गेलो जाल्यार ते येवन म्हाका हात दितात. हांव तांकां वळख सुद्दां ना. तुज्या वेळार आमी कितें 4 पयशे जोडले म्हणटा आनी आमकां भिके लायले म्हणटा. ही तांची उतरां आसता. काँग्रेसीचे आमदार चार्जशीट लॉन्चिंगा वेळार कित्याक नाशिल्ले काय विचारल्यार लुईझीन म्हणटात ते तांकां विचारात. My agenda, I have told you today, is to build new cadres, young people, build a ladder, build an organization, empower them, empower the booth, empower the blocks, empower the districts, empower the frontal organizations. You have not answered this question. Why you have कितले आमदार आहे आमकडे? 7 का 8 असा. Are you not bothered about them? Are they least bothered? Opposition leader Are they least considered in your party? बाकीचे काय? आज ब्रिक्स आहानो. त्या काळामध्ये हिंगा गेले. Maybe, I don't know. So they have not. Well, Babu Kaulekar's wife was here. Biswajit is covered by his father. Okay. Babu Kaulekar is covered by his wife. What about Reginald? What about Reginald? I don't know. Maybe, in fact, I was not supposed to come because I was not well. But for me, my commitment. You must be seeing that I can't even properly do this. So, but for me, my commitment. So the party is strong. Same commitment. Others don't have. It is for them to this knowledge. So can same imagine, commitment. I cannot even stand in the morning when I got up. I am here. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.